नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुलें कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू भारताचे ख्यात राजकारणी श्रीमती मार्गरेट आळवा हांगेलो वळख दितस. मार्गरेट आळवा भारताचे प्रमुख राजकारणी राजस्थान, गुजरात, गोवा आणि उत्तराखंड राज्याचे गव्हर्नर जावन आशिल्ले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसाचे मालगडी सांदो जावन आशिल्ले. तांणी 14 एप्रिल 1942 इसवेंतू P.A. नजरेत आणि E.L. नजरेताची धूव जावन मंगळुरांतू जल्मलीं. तांणी BA LLB शिक्षण बेंगळुरांतू जोडलें. तांणी भारताचे राज्यसभाचे पहिली उपाध्यक्ष वॉयलेट आळवाले सून जावन आसत. मार्गरेट वकिली वृत्ती सांगत यंग वुमन्स क्रिश्चियन असोसिएशनाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले. करुणा म्हळेले खासगी संस्थे खातीर काम करतले. 1969 इसवींतू तांणी काँग्रेस पक्षाचे कर्नाटक विभागाचे सहकार्यदर्शी उपरांत कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्यदर्शी जावन आशिल्ले. 1974 इसवींतू काँग्रेस पक्षा दाखून राज्यसभा सदस्य जाल्ले. उपरांत परत 3 फावटी म्हळ्यार 1980, 1987, 1992 अशी 6 वर्साचे अवधीक तांणी चुनायित जाल्ले. 1984-85 तांणी संसदीय व्यवहार मंत्री उपरांत युव आणि क्रीडा, महिला आणि शिशु कल्याण, मानव संपन्मूल विभागाखाल तांणी सांभाळल्या. 1999 इसवींतू पहिले फावटी उत्तर कन्नड जिल्हा थावन लोकसभेक वेंचून आयलीं. 2004 आणि 2009 चुनावणेंत तांणी सोलवलीं. त्या कालांत तांणी अखिल भारत काँग्रेस कमिटीचे कार्यदर्शी जावन वावर केले. 2009 इसवींतू तांणी पहिली महिला गव्हर्नर जावन उत्तराखंड राज्याक नियुक्त जाल्ले. उपरांत गोवा, गुजरात आणि राजस्थानाचे गव्हर्नर जावन वावर केला. कोंकणी भास भारत सरकाराचे संविधानाचे 8वे वळेरींतू स्थान घेवन स्वतंत्र भास मान्यताय फाव जेवच्यांतू मार्गरेट आळवालो प्रमुख पात्र आस. मार्गरेटाक तांगेले साधने खातीर खूब प्रशस्ती लाभल्या. मैसूर विश्वविद्यानिलय सावन गौरव डॉक्टरेट, महिला शिरोमणी, राजीव गांधी एक्सलन्स प्रशस्ती 1991 इसवींतू, तशेंची डॉक्टर TMA पै फाउंडेशन सावन नावादीक कोंकणी मनीस 1991 इसवींतू फाव जाला. आंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला प्रशस्ती 2005 इसवींतू लाभला. तांणी बरयले आत्मचरित्र करेज अँड कमिटमेंट्स 2016 इसवींतू प्रकट जाला. ह्या आत्मचरित्रेंतू तांणी 40 वर्साचे तांगेले राजकीय जीवन काँग्रेस पक्षाचे मुखेली जावन 4 प्रधानमंत्री सांगत तांगेले बांधव्याचो विवर दिला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन भारताचे ख्यात राजकारणी श्रीमती मार्गरेट आळवा हांगेले आठव करतात. विश्व कोंकणी वाहिनी पळयतर रब्याची, शेअर करायची, लाईक करायची म्हणून विनंती करता. नमस्कार.